तो खंय वयता कोणाक खबर ना. हे आमकां लक्ष दिवपाक जाय ह्या गजालीचेर. लोक दवडोंक खरे वयता डिपार्टमेंटान, बाबा आपले बिल चड येयला कित्याक येयला अशें, बट तांकां हो मेन इशू कितें आसा पळय तो अजून खबर ना. झगडले येयले घरात, आमकां मेन इशू आहा पळय तो लोकां कडेन पावोवपाक जाय, हो तांकां कळोवन दिवपाक जाय. बिलां टायमार येना, बील वाडोवन येता, हेज्या फाटल्यान कारण आसा आनी तें कारण कितें आसा पळय तें हांव तुमकां सांगता. मिटर रिडर्स आनी लायन स्टाफ भितर बसून फॅसिलिटीज घेतात, वेरियस फॅसिलिटीज आहा तांकां, ते सगळे भितर बसून फॅसिलिटीज घेतात ते. आनी कोण तांकां जर मुद्दमूय भितर बसयता वा एक्स्ट्रा रेव्हेन्यू अर्न करपाक, आय हॅव नो आयडिया. हें आमकां पळोवचें पडटलें. आनी जे पर्यंत तांकां जर भायर धाडिना मिटर रिडर्सांक आनी लायन स्टाफाक 100% हे आसा पळय तेंचे ते भायर धाडपाक जाय तांकां. आनी हांवें RTI घातला इन्फॉर्मेशन मागपाक लागून, जी कितें आसा पळय ती, आनी ती गावतली पळय तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक परत मेळटलो येवन कितें इन्फॉर्मेशन आहा ती दिवपाक लागून. आनी तो आसतलो आमच्या काणयेचो दुसरो भाग. एक काणयेचो पयलो भाग हांवें ऑलरेडी काडलेलो आसा हो, आतां काणयेचो दुसरो भाग फुडें काडया. आनी हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसात ते आपलें काम टायमार करपाक पळयनात. तांकां जागे करपाक लागून कोणाक ना कोणाक तरी उबो रावचो पडटलो. टू सी ऑन द अदर सायड हांवें म्हणचें की बाबा हो इशू व्हडलो न्हू, हो इशू धाकटो कित्याक नाजाल्यार आमकां तरी मारून 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 ती संवय जाला खावपाची ताई सफर करपाची गोंयकारांक. ती आतां CM ना, पयलीं पॉवर मिनिस्टर ना जालो, मागीर आनी तो होम मिनिस्टर ना जालो, भोंवपाक गेलो 5-5 म्हयने येयना, आतां परत गेलो भोंवपाक. सो तेणे त्यो मिनिस्ट्री कित्याक घेतला पोर्टफोलियो आनी तेजे कडेन आमदार ना. इज BJP लॅकिंग विथ द कॅपेबल मिनिस्टर टू बी मिनिस्टर, जो तेंचे कडेन कॉम्पिटन्सी ना जाला तेंच्या MLA कडेन. बिकॉज सपोज कोण MLA तर आतां मिनिस्टर बरो ना जालो तर आपूण CM घेवन बसला सगळे पोर्टफोलियो. अँड बाय टेकिंग द पोर्टफोलियोज इज लिव्हिंग गोवा अगेन अँड अगेन. That too not for a short period of time, but a very, very long period of time. So what the Goans should do, either tell the Goans before going, Baba, you all should do this, and आमी आज कोणाक लागून कितें तरी सांगूंक वचा, कितें तरी खबर आसतली म्हणून. चड येता जेन्ना आमी कंप्लेंट घेवन डिपार्टमेंटान वयता तेन्ना आमकां वेरियस रिजन्स दितात ते. तेंचे रिजन्स आसतात पळय कितें कितें आमी लायट चड यूज केला आसतली म्हणटात ते, नाजाल्यार दुसरे रिजन आसता तेंचे आमचो मिटर आहा तो चलना म्हणटा सारको, टेस्टिंगेक धाडा. ओके, पूण जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी बील कंझ्युमरांक लेट इश्यू जातात तेन्ना युनिट्स वाडटात. हो मेन रिजन आसा. जेन्ना युनिट्स वाडलेल्या कारणान आमकां इलेक्ट्रिसिटी बील जे आहा पळय ते वाडून येता. आनी हो प्रत्येक कंझ्युमराक जो आहा पळय तो लॉस आसा. तो कसो आसा पळय तो तुमकां तुमकां एक्सप्लेन करता. आतां बिल सपोज 2 तारखेर इश्यू जाले, इश्यू एज इन बिल डेट आसता बरयल्ली, बिल आसा पळय जरा 2 तारखेर 2 तारखेर सपोज बिल डेट बरयल्ली आसा आनी तो मिटर रिडर सपोज येयना, पावना 2 तारखेर, तो 2 दीस 3 दीस 4 दीस 8 दीस सपोज डिले करता बिल दिवपाक लागून आनी रिडींग घेवपाक लागून, जाल्यार तो डिफरन्स आसा पळय तो बिलाचेर दाखयना. नेक्स्ट बिलाचेर येता तो 2 तारखेर बिल डेट आहा जाल्यार बिलिंग पिरियड 2 तारीख बरयल्ली आसता. 8 तारखेर तो एक्चुअली येवन गेल्लो आसता बिल दिवन आनी रिडींग घेवन, पूण तो डिफरन्स तो कसोच दाखयना बिलाचेर. आनी जे एक्स्ट्रा युनिट्स जे आसात, एक्स्ट्रा युनिट्स जे कंझ्युम केल्ले आसता पळय, फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांव दिता म्हाज्या बिलाचेर 1555 युनिट्स जे आहा पळय ते बरयल्ले आसा. ओके, आनी हांवें कॅल्क्युलेट केलें की 1200 कितें तरी युनिट्स फर्स्ट मंथ आहा पळय बिलिंग पिरियड तितूनच येता. बाकीचे जे युनिट्स आहा पळय 264 हे एक्स्ट्रा आसा, हे फुडल्या बिलान एक्चुअली येवपाचे आशिल्ले. आनी ते कशें आसता, फर्स्ट स्लॅब, सेकंड स्लॅब, थर्ड स्लॅब, फोर्थ स्लॅब अशें आसता तेंचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. फर्स्ट स्लॅब जो आहा पळय 1.40, सेकंड 2.10, थर्ड 3.45 एंड सो ऑन. जो फर्स्ट स्लॅबान जे म्हाका नेक्स्ट मंथान बील येवपाचें आसलें पळय ते म्हाका फक्त 449 रुपीज येवपाचे आशिल्ले. बट वेरेज तेंच्यांनी ह्या बिलान घेतले युनिट सोडून, बिकॉज ते लेट येयलो मिटर रिडर, ते म्हाका 1056 युनिट्स पडले स्ट्रेट फॉरवर्ड. आनी एक युनिट काउंट जाता आसतना डिपेंड्स कसो काउंट करतात पळय ते, सो म्हाका 1056 आनी 549 606 रुपीज कितें तरी लॉस जालो.